4 दीस तुम्ही टॅक्सीवाल्याचेर लावपाक पळयता तो निमाणो कोणाचेर पडपाचो कित्याक तांकां काबार करपाक पळयता तुमी नाजाल्यार म्हाका दिसता लोकल टॅक्सीवाल्यांक काबार करून ही फूल टॅक्सी जी इंडस्ट्री आसा ती काडून तुमी ट्रान्सपोर्ट इंडस्ट्रीचे एग्रिगेटर्सांक दिवपाक सोदता हे कोणाची कंपनी ह्यो कित्याक आज सोऱ्याचो धंदो आमी पळयला होलसेलान सगळे भायले घुसल्या हार्वेरान भायले घुसल्या भाजी नुस्तो सगळे गेला एक हो धंद्यांचे गोंयकार उरल्या ते काबार करपाक सोदता Where are the representative or public representatives from Pedne and Mandre? What they are doing? तांकां पडलेले ना ते राती बशिल्ले बी अजून उठूंक ना हय ते दोगूय जाण हांगा आसूं तांचे लोक हांगा 1,500 टॅक्सीवाले आसात पेडणे तालुक्या भितर 1,500 टॅक्सीवाल्यांची फॅमिली आसात तांचे काय पडलेले ना हे रिप्रेझेंटेटिव्ह दोगूय जाण खंय आसा हे They have to answer the public what they are doing and what is their role. आमचे दोघे आमदार 2 वर्ष 1,500 टॅक्सीवाले पेडणेचे रस्त्यार आसात दोन्ही आमदार खातीर आंदोलन करचें पडलें आयज GMR आनी सरकार कितें चलयता हांव नकळो ह्या विशयाचेर अजून MLA स्टेटमेंट काडूंक ना ह्या स्टेटमेंटाचेर ह्या घटनेचेर अजून CMN स्टेटमेंट काडूंक ना ह्या घटनेचेर अजून ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान स्टेटमेंट काडूंक ना कितें मागणी आसा ह्या सगळ्या टॅक्सीवाल्यांचे की तांकां थंयसरचें कितें आसा अकोमोडेशन दिवचें आनी हे सगळे टॅक्सीवाले पारंपारीक धंदो सांबाळटा आयज अशें दिसता आमच्या व्हायस प्रेसिडेंटान सांगलें सुनील गौटनकरान की हे सगळे जे टॅक्सीवाले आसा जे आमचे गोंयचे हांकां काबार करून एग्रिगेटर राज्य सोदतात ते देशोधडीक लावपाचो प्रयत्न सरकार करता आणि सरकार सांगता स्वयंपूर्ण तुम्ही जाया आत्मनिर्भर जाया म्हणून खंयच्या आधाराचेर हांच्यांनी लोन काढून आपणाचे कितें आसा ते सगळे घाण दवरून टॅक्सी काडल्यो तांचे आतां भाडे फारीक करपाक तांकां जायना आनी सरकार दुसरे येवजणे हाडटात ह्या सगळ्या टॅक्सीवालो ज्या दिसा तांच्यांनी आंदोलन केलें काउंटर जावं म्हणून त्या दिसाच्यान आसा आनी सदांच आसतलो त्यांच्या बरोबर जो मेरेन हेंच्यो मागणी काबार जायनात तो मेरेन काँग्रेस पक्ष तांकां ठाम पाठिंबो आसा जो निर्णय घेतले तांच्या बरोबर आमी आसा आणि एकूच गजाल सांगू सोदता प्रत्येक रिप्रेझेंटेटिव्ह लोकप्रतिनिधी आसा ताका लोकांनी निवडून दिल्लो तांचे प्रश्न सुटावो करचे खातीर पूण म्हाका दिसता 2 वर्सां जाली आमदार फेल जाल्लो आसा वो सादो प्रश्न सॉर्ट आउट करच्या खातीर ताचे सगळ्यांचे हांव निशेध करता आणि हेंच्यो मागण्यो ज्यो आसा इतले बेगीन दिवच्यो अशी आमच्या काँग्रेसच्या वतीन सरकारा कडेन शिटकावणी करता आज जे कष्ट करून आपले पोट भरपी गोंयकारांक पावसान उबे रावन जर प्रोटेस्ट करचो पडटा जाल्यार म्हाका दिसता हे जे सरकार सत्तेर आयिल्ले बहुजन समाजाचे सरकार सत्तेर आयिल्ले सामान्य माणसाचे म्हणून तांच्यांनी आज सामान्य गोंयकाराची कितें परिस्थिती केल्या ती फुडल्यान आसा तांकां आज आपल्या हक्का खातीर आणि आपले कष्ट करून जोडपा खातीर तुमच्या दारान सरकाराचे उबे रावचे पडटा आणि कोणाकूच पडून ना मुख्यमंत्री उठून दिल्ली धांवला खुर्ची वाटोवपाक आपली सगळ्यांक खबर आसा सरकारान कितें चल्लां तें पेडण्या हरशीं म्हणून दिल्लीकारांक विकल्या कन्वर्शनां करून आनी जे कितें 4 गोंयकार उरले आपलो धंदो करतात तांकांय काबार करपाक सोदता कितें चल्लां हें DSP तूं आपयता कोणाक हांगा काय कितें करता कोण येता पण डेप्युटी कलेक्टर वी वॉन्ट समथिंग Okay, we'll have patience. The government will have to give in writing. कित्याक हे गव्हर्नमेंट तोंडान कितें सांगता ताचेर विश्वास ना मागीर तांकां आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स लागता सर रायटिंग दिले म्हणून ते रायटिंग सुद्धा त्यांच्या खोटी हे मागीर जालें तसा फायनल डिसिजन लायक विथ पेडण्याचा आमदार सांगता आपण टॅक्सी वांगडा आसा सदांच फुडें आसतलो वांगडा आसतलो आता सकाळच्या जो इतलो व्हडलो जो आमचो मॉब लागीं जालो आख्खेचे गोंयचे लोक गेलो खंय गेलो हे आमदार आमचो आयज खंय आसा तो आतां जोच तो सपोर्ट 500,000 दिवपाक गेला म्हाका दिसता हे जे आमी आयज खरेंच आमी धन्यवाद करता सगळ्या पेडण्यासून स्पेशली भायरसून जे येयला काणकोणसून मडगांवच्यान सपोर्ट दिल्या बद्दल धन्यवाद आणि आमच्या टॅक्सी भावावर तुम्ही रावल्या बद्दल तुमकां खूप देव बरें करूं असोच साथ दियात आणि आमकां खात्री आसा ह्या साथी तुमच्या सांगाती खातीर आमकां नक्कीच आमचो विजय जातलो आणि आमच्या पेडण्याच्या टॅक्सीकारांक खंय बरे रिजल्ट मेळटलो इलेक्शना टायमार आयिल्लो आमचो MP 5 फावटी
Entire the point. Entire point is somewhere. पार्किंग फीज एंट्री मारले की त्यांना पैसे फारीक करचे 5 मिनिटांसाठी 500-500 रुपया हे सगळं जेन्युइन प्रॉब्लेम आहे. हे सरकारान आणि मिनिस्टर ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान सीएमान आणि आमदारान सगळ्यांनी मेळून बसून सॉल्व करून एका दिवसांनी सॉल्व करून जाता. लोकांक रस्त्यार हाडपाची गरज नाही. त्यांचे 500 वेळा आलो त्यांची परत वॉर्निंग दिली की आमचो प्रॉब्लेम सॉल्व करा, जेन्युइन प्रॉब्लेम सॉल्व करा. आणि हे बसून जाता तेंच्यांनी कितें मागला ॲप बेस्ड टॅक्सी आहा ॲपाचे चलया खंय चलया म्हणून तांकां कावंटर ना लोकलांक कावंटर ना तांकां कावंटर आमकांय कावंटर दिया युनियन केसीस आहा युनियन मारले बसून सॉल्व करून जाता सरकार. आमकां रस्त्यार हाडपाची गरज ना. अजून सीझन चालू जावंक ना. सीझन चालू जावपाक आमी एक म्हयनो आसा. सो घेऊन आश्वासन दी म्हणून हेजे पयलीं सरकारान तेजे सगळी मागण्यो सो बसून तेंची मान्य करून काडून व्हडलो इंटरनॅशनल एअरपोर्ट हेच्या खातीर मुख्यमंत्री जर हांगा जर कितें कॉन्क्रीट अश्युरन्स जर दिना आता जाल्यार तेणी इतलें लक्षांत दवरपाचें ह्या जीएमआर कंपनी खातीर आनी त्या एअरपोर्टा खातीर गांवाचे गांव उडपाचे आसा आनी परिस्थिती पेडणे तालुक्यात हाता भायर वचपाची आसा. सो हे मुख्यमंत्र्यान लक्षांत घेवपाक जाय, तितले लायटली घेवपाचे न्हू. हे जितले पिसफूल आतांचे लोक शांतकायेन आसा पळय हे फक्त पेडणेकाराची म्हणटात तशी डिसन्सी आमी हांगा दाखोवपा खातीर शांतकायेन आसा. गांवाचे गांव उडपाक टायम लागचो ना. फाल्यांच्यान गांवाचे गांव उडटले आनी एअरपोर्ट चलोवपाक एअरपोर्ट कमी रुटीन प्रोसेस चलोवपाक हे सरकाराक नाके णव जातले. हो जस्ट ए ट्रेलर आहा हे लक्षांत दवरपाक जाय. सगळे बंद जातले, अख्खे पेडणे बंद पडटले. मुख्यमंत्र्यान लायटली घेवपाचें न्हू. आमी मुख्यमंत्र्याक रिक्वेस्ट केल्ली की तेणी हांगा येवपाचें म्हणून, ना जाल्यार तेणी आतां चीफ सेक्रेटरीक धाडपाचो म्हणून. डेलिगेशन प्रॉपर थ्रू गव्हर्नमेंट मशिनरी हांगा येवपाक जाय आसले. डेप्युटी कलेक्टर सांगता आपल्या कडेन कांय ना म्हणून. कांय ना जाल्यार ते दुकान तेणी बंद करपाचें. हे परत विषय टॅक्सीचो येत हा कितें म्हणून हे थोडे सेटलमेंट जावंक ना खुबशे विषय हो विषय परत येवपाक कारण सरकार हे लोकांचे खेळटा. सरकार सिरियस ना आणि जे आमदार सत्तेर आसा हे भागातले त्या लोकांक सांगता आमचो तुमकां पाठिंबो आसा पण त्या सरकारानूय आसा. हे कशें जाता. एक आमदार पावलो राजीनामा दिया मरे. एक आमदार पावलो आमदारा पहिली सिनेमा पावलं बरं न्ही. सारखे न्ही. तुम्ही ते वाचून दाखय तो पुण्याला करते पुण्याला हाडला बरोबर वाचून सगळ्यांक कळोनी कितें जर फायनल डिसिजन मेमोरंडम दिल्याबद्दल ते घेतले माय काढ नो माय तो ओके Sir, what is this? Sir, what is this? As we are good office we are trying to bring the taxi parking rates to unified rates among all the taxi operators post completion of requisite infrastructure aligned to revise traffic circulation. While doing so,
some of the local taxi operators had certain apprehensions which were represented to the government of Goa yesterday. Honorable Chief Minister held a meeting with us and under representative from Goa and suggested to hold the implementation of the revised and unified parking rates temporarily in enabling the government government of Goa this is very important. मासे होगी राव रे अरे मासे ब्रेक डाउन आमचे हे कोण मागीर विचारया न्ही उलोवनी ताका पयलीं हाचे पयलीं मिटिंगो जाल्यो आतां गव्हर्मेंटा कडेन मिटींग जाली गव्हर्मेंट प्लान टेक Sir, was just relaxed. You don't know anything about this taxi movement. Representatives of the taxi operators to address their concerns as may be appropriate. As may be appropriate. This has to be noted. सोपलो मरे वो आता आगस्ट में लगला सर वो तुम्ही कित्याक ही Sir, what is this, sir? What is this, sir? Sir, what is this? मामेर दाखयतात रे Sir, what is this? This is the answer for our memorandum. Sir, first of all, sir, this is the answer for our memorandum. Sir, this is, sir, you let me know, this is the answer for our memorandum. For the time being. जशा पयलीं आशिल्लें तशें. Answer for our memorandum. Sir, this is not answer for our memorandum. This is not answer for our memorandum. This is not answer for our आणि आमदाराक एक गजाल करपाक जाय आमदाराक एक गजाल करपाक जाय लोक आतां प्रोटेस्ट करता टॅक्सीवाले हांगा प्रोटेस्ट करता टॅक्सीवाले स्टेक होल्डर सगळे स्टेक होल्डर प्रोटेस्ट करता तूं आतां डेप्युटी कलेक्टर एसडीएम तूं हांगा आयला जीएमआराची नील वाचता जीएमआर राज्य चलयता जीएमआर कोण जीएमआरचो रिप्लाय कित्याक करता ओले भावळे Who is जीएमआर This is your answer. Sir, this is your answer. This is email. This is your answer, sir. Sir, this is answer. This is your answer. जीएमआर राज्य चलयता This is your answer. Sir, this is your answer. गोय कोण चलयता जीएमआरचो रिप्लाय कित्याक Sir, problem. Sir, आमच्या प्रॉब्लेमाचे तुम्ही आमदार झाले तुम्ही रिझॉल्व केल्या सर आमच्या प्रॉब्लेमाचे तुम्ही आमदार झाले तुम्ही रिझॉल्व केल्या सगळ्यांक रिक्वेस्ट मातशें शांतता पाहिजे. शांतता कितली शांती मेली बरं आहे Let him
तुमचो प्रोटेस्ट सारखो हा तुमचो हक्क तो तुमच्या रामदेव इंडस्ट्री झाला हे आवड आता असेंब्ली पहिले तुम्ही असेंब्ली पहिले सॉल्व करता असेंब्ली पहिले सॉल्व करता तुम्ही आश्वासन दिलं सरकारने जीएमआर इंडस्ट्रीज झाल्या थंयसर तुमचे फीज वाडयल्या तुमचे सीएम आनी गव्हर्मेंट आयज एक मेसेज दिवपाक येयला हांव आनी तुमकां सांगपाक कन्वे करपाक आयज ऑनरेबल सीएम आयज गोंयांत ना फाल्यां स्ट्रायक करून आमचो प्रॉब्लेम सॉल्व जावचो ना अरे उलोनी रामा उलोनी का तू बसवर हे जाऊ नका पण तुला यांच्या भाषेन तुझेरूय विश्वास ना आमचो सांगता शिवोले गाडी हाडे झालं शिवोले हाडे नाही कुणाची गाडी हाडले सर कुणाची गाडी हाडले तुमचो प्रॉब्लेम तुम्ही कोण ते 25 लोक 50 लोक किती आहात ते फाल्यां सीएमच्या ऑफिसान मातशें रोगा 40 जाण पळय आहा ते 40 जाण चोर आनी स्पोर्टिंग पयलीं म्हणटा यांच्यांनी एकटा एकटा एमएलए जेन्ना हे निवडून येवंक जाय तेन्ना आमकां आश्वासनां दिल्लीं आम्ही वावुरले मरे एका एकडी सांगलेलें आपूण पोल बंद करता गो आम्ही आख्या मांद्रान भोवल्या हेका लागून तुमी बॉम्ब मारता जाल्यार हांव उलयना ओगीत राहा मातशें 2 मिनटां प्रॉब्लेम तो सांगता आम्ही आख्या मांद्रान भोवले सर तुका लागून लोकप्रतिनिधी म्हणून आम्ही तर निवडून काढलेले जाल्यार आमची कर सोंपतली तुमकां सोंपतली आयज आमी उलो मारिना फुडें टॅक्सीवाल्यांक कितें आमची 5य पटाची हाती मूठ करून दिल्ली आसा इवन स्टेक होल्डर म्हणून जे टुरिझमाचे आहा आनी टुरिझम पळय आमी सांबाळून दवरला तो तुमी पाड घालून दवरलेले कित्याक रोड शो करून गेला सीएमान तुका धाडला हॅलो मातशें उगी रावता जाल्यार उलयता जाल्यार हांव स्टॉप जाता विचार मातशें उगी राव अरे मातशें उगी राव रे उगी रावता जाल्यार उलयता जाल्यार तुमी बॉम्ब मारा 2 मिनटां रावा 2 मिनटां रावा अरे ही दारूल बाब तुका कोणी धाडला काय तू स्वतःहून गोंयकार म्हणून येयला हांव स्वताहून तुमच्या खातीर हांगा येयला व्हेरी गुड ताळयो मारणार ताका मातश्यो संजय मातसो उगी राव मागीर उलय हॅलो पळय कोणाय कितें हांगासर अश्युरन्स दिवनी कळ्ळें डिसिजन आमकां जाय तेच जाता दुसरी गोष्ट म्हटल्यार पळय आय सीएम
सीएमाकडे आम्ही पेडण्या भायर खंयच वचपाचे या वयचे ना, वयचे. सीएमान हांगा येवपाक जाय सीएम केन्ना हांगा येता ते आमकां अश्युरन्स दी सीएम गेस्ट हाऊसान केन्ना येता आयज येता फाल्यां येता पणजे वचपाचे ना खूब पयले सीएम मुख्यमंत्री पेडण्या येवपाक जाय बरें तुमकां तुमचे प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक सीएम हांगा येवपाक जाय अशें म्हणटा. बरें हे सुद्दां हांव कन्वे करता आनी इमिजिएटली आयच्या आयज तुमकां सांगता. आधी कितें जाल्ले कोणी मेलो तर एका मोटरसायकलीन काडचो पडटा. आयक रे सांगता मेल्ल्यान जमार सगळे मेल्ल्यार पयलीं मोटरसायकलीन ताका सांगून धाडचो पडटा कित्याक बंद केलें. हे जातलें सांगता एका फोनाक सगळें जाता अर्शी सेटिंगा फॅटिंगा करता सगळें एका फोनाक जाता. तुम्ही गव्हर्नमेंटान सर तुम्ही गव्हर्नमेंटान टेम्पोररी सर तुम्ही आता सांगल्या तूं टेम्पररी इन्शुरन्स दिता. हांव डिमांड करता आमच्या टॅक्सीवाल्यान टेम्पररी गोवा मायल्स आतां सदलो विड्रॉल सब्जेक्ट घेऊन येयला त्याचेर उलयना. दॅट इज द सोल्युशन. तुम्ही सर फोन करून आता ऑन द स्पॉट करा कांय आनी आर्ग्युमेंट ना. जोपर्यंत तितले जायनात ते सीएम 15 दिसांनी येवनी आमी एग्री. बाप्पा सराक सांग एका इलेक्टून हाडपाक आमी कितले वागुले ते सराक सांग सर आमी तुका इलेक्टून हाडपाक मांद्रे आमी खूब वागुल्ल्या. आमचे कोण आहात पळय कॉन्स्टिट्युशन तांकां गोवा मायल्सो काम पिकअप करून दिना आनी कोणूय दिना. खबर ना एसडीएम चीफ मिनिस्टर ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराकडे फोन उलयना. चीफ मिनिस्टर ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर ऑर्डर इशू करना. ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर गोंयांत आसा. ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर हांगा येवनी जाल्यार ऑर्डर इशू करना. ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर गोंयांत आसा. सीएम ना न्ही ताका हाडा. ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर गोंयांत आसा. सीएम ना न्ही ताजे कडेन फोनाचेर उलोवनी ताणें डायरेक्ट ऑर्डर इशू करून तांच्या मागण्या मान्य करून इशू ऑर्डर. आता एकूच मेसेज हा. काल रातचो आमी जेतले आमी डिसिजन घेतला तेन्ना काल रातचो सीएम पेडणे पावलो जाल्यार आतां सीएम पेडणे कित्याक पावलो ना अजून पासून रातचो कित्याक पावलो चोरा भाशेन दिसा सगळे लोकां उजीर येवचो आसलो तेका अडचण जाल्या बोलून दिला सगळे तरी आसून तुम्ही गेला न्ही काल रातचो चोरा भाशेन येयला आमच्या भुरग्यांक बाबा पेडणेकर काल रातचो सीएम पेडणे पावलो ना जाल्यार आतां सीएमान कंपल्सरी करा आतां हिंगा स्टेट सगळ्या भुरग्यां बरोबर उबो रावपाक एका वरान पावता त्या बाबा आम्ही हालचे ना. आयज आम्ही रात्री 2 दिसा 3 दिसा आम्ही हिंगाच रावले आम्ही वचता आणि पळय सीएम गोंयांत पावता तेणी आपोवपाचो आतां आमी कितलो टायम जाला आतां सीएमाक हाडा हांगा आमी सीएम हाडल्या शिवाय आमी वयचे ना. ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर गव्हर्नमेंट प्रत्येक फावटी आश्वासन दिता चीफ मिनिस्टर गोंयांत अरे सगळं आज सगळं जग चलता मरे
आमच्या गोंयांत जर आमचे पोट भरला एअरपोर्ट आमकां जावो कित्याक बोले बोले आज आमदार दोनच क्वेश्चन म्हणजे आमदार अरे मानलं जायचं फोन केला आमकां खंय गेला ताबडतोब ऑर्डर काढ तो कित्याक घेवना तो कित्याक प्रॉब्लेम जालो सीएम गेलो तो कित्याक क्वेश्चन आहा तुजे कडेन हे प्रॉब्लेम सॉल्व करता की ना पळय तुका टॅक्सीचो मोग आसा म्हणून तुवें म्हाका मेसेज केल्ली हांव मानता तुका टॅक्सी काराचो मोग आसा व्हेरी गुड मानता पण तुज्या सीएमाक आपय हांगा जो मेरेन तुजो सीएम येना जाल्ली आसूं आम्ही रावता निघताय आम्ही रावता चेतन रावता असेंब्ली पहले सॉल्व करता हूँ आमचा प्रॉब्लेम है चेतन असेंब्ली सॉल्व करता हूँ प्रॉब्लेम अरे सीएम कोटिंग रे इतके वर काम करत तरी पण गाडी घेऊन सीएम कोटिंग रे हांव दिल्ले आश्वासन सर ना we don't want to listen anything. We don't want to listen. अरे राव रे ऐक रे हांव उलयतां तूं गोवा मायल्साची कोणी येवंक म्हणून सोदना नाही मरे आतां हांव तुजे कडेन रिक्वेस्ट करतां गोवा मायल्स जो पर्यंत आमी हांगा आहा तो पर्यंत बंद कर चेतन काय माझा मोबाईलचा हांगाचो स्टेट होल्डर आसा त्या विशयाचेर उलयला त्या विशयाचेर आतां तुमी सांगल्या प्रमाणे हांव सीएम कडेन उलयला सीएम घेतली फाल्यां तुमकां 12 कशें कशें
सब्जेक्टात तुम्ही एकातला डिस्कस करा पहिली डिस्कस करा पेडणेकरांचा इश्यू आला तो पहिली अरे ते मागे पहिली आता तुम्ही आम्ही माझे 2 दिवस हॅलो हांगा काळजात दुखला गोंयकारांचे जितलो मेरेन कोणी जावचे मागीर आता तूं सांग लिगल हांव येयला एक सांगा पप्पा येयल्या खंयच्या सब्जेक्टाचेर टीचर उलया आमच्या पेडणेकारांक आयज सन निवचन ते भायर आहा आनी हे पुलीस आहा ते टावटिंगेचे केस लायला आता परत परत पॉइंट वाचता परत ना तातूंत परत वाचता राव तातूंत ही एज लोकल ऐकात परत पॉइंट वाचा आम्ही बरं आहे टॉपिकल डायव्हर्ट करतात परत वाचतात परत पॉइंट नंबर 4 रिमूव्हल ऐकात स डिमांड्स असतात म्हणजे हॅलो ऐक एकूच मिनिट पळय टॅक्सी सगळे व्यवसायिक हांगा जमले कित्याक आमकां हेचेर वन्स फॉर एवर सोल्युशन जाय म्हणून आमी डिमांड कितें केल्लो की मुख्यमंत्र्यान आमकां मेळोन आमची मिटींग घेवन आमचे सगळे इश्यूआचेर रिझॉल्व करपाचे काल मुख्यमंत्र्यान कितें केलें दिल्ली वयतना 200 रुपया मिटर वाडयल्लो तो 80 परत हाडलो आनी तो दिल्ली गेलो आमची आता पळय हो इश्यू सॉल्व करया मुख्यमंत्री डायरेक्ट तुमच्या कडेन उलयता म्हणून दिगंबर कामती कडेन देव उलयता मुख्यमंत्री जर तुमच्या कडेन डायरेक्ट उलयता मुख्यमंत्र्याक सांग सीएमओ लेटर एडीचे लेटर टायप कर फाल्यांचो व्हेन्यू टायम आमकां दी पेडण्या खंय तो आमी हांगाच्यान डिस्पस जाता पळय एक सांगता हे कितें उलयतात पळय लेटर धाडया ना हांव तुमकां एकदां सांगला आहा तर फाल्यां 12 सुमार सीएम मेळटा पॉलिटिक्स
अरे मागा अरे कसं तुझ्यावर विश्वास भारत सर कोण ऐकून घ्या आमच्या ऐकून घ्या पाय ऐक आमका मुख्यमंत्री जो हा पळय मुख्यमंत्री हांगा पेडण्यात येयल्लो जावं फाल्यां येऊ शकता ना आमच्या खबर अठ्ठेचाळीस वरां कित्याक दिल्ली आमी दिल्ली कित्याक दिल्ली परत आता चहा घेतलेला 10 रुपये ना बोलता टाइम दिलो सर आम्ही 48 आवर्स टाइम दिलो मेमोरेंडम सगळ्या ऑफिसांनी दिलेले आता तशी ऑन द स्पॉट येऊन आम्ही सांगूंक ना ऑन द स्पॉट आम्ही सांगूंक ना 48 वरां दिलेली आम्ही जर सरकार करू शकता जर सीएम दिल्लीच्यान तेन्ना येतात जाल्यार आता कित्याक येयना
सीएम आता कित्याक येयना जेन्ना सरकार करूंक जाय जाल्यार रातचो बरो येता तो आता येवपाक जाय आमी ताका 48 hours दिले सगळ्यांक मेमोरंडम केल्ले आमी हांगाच रावतले जावचेना रे सरकार करता सीएम सीएमाक सलाह सांग एक जागेवर गेली एकूच आमची रिक्वेस्ट बाकीचा 5 मिनिटांनी पावतलो आम्ही रावता खबर आयशू डायवर्ट करपाची काय आम्ही आयच्या ना आमदाराक एक विचारता जी दारोलकरा जेन्ना हो जी दारोलकर आमदार जावच्या पयलीं माझ्या सायडीक रावन मैदानार गोवा मायस हटाओ गोवा मायस नाका म्हणटालो आयज हो सरकारान आसा सरकारान आसतना विधानसभेत आमच्या हाऊजान हेणीन कितले प्रश्न मांडले काय 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 चंदन सर कोण चांगलं मला जवळचे प्रेस क्रॉस करून घेऊन त्याला बघा माणसा दादा आयजोच आमचं आयजोच आहे अरे चाटो घेऊन रे अरे बाबा जायणार किती जायना अरे बाबा तो जीएसटी मीटिंग इट वॉज प्री प्लॅन मीटिंग रे ऑल ऑफ सडन होतो ना रे बेटा आता आलेले उडवणार मीटिंग धनबाला खबर सरपंच फाल्यां 12 सीएमान मीटिंग फिक्स केली न्हू सांग बरें दिना ना माझ्या उतराचेर ऐकून घ्या
आम्ही हॅलो 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 मुख्यमंत्र्यांचा वराब हे योग्य असा ऐक रे की मुख्यमंत्र्यान स्वतः आमच्याकडे येवप योग्य हा येवपाक योग्य आसा मरे इतलेच आम्ही सांगतात आम्ही सेक्रेटरीटान आम्ही वचून इश्यू सॉल्व जाल्ले जाल्यार आयज आमी हांगा वचपाक नासले सीएमाच्या उतराचेर आमकां मात्तूय विश्वास ना ह्या टॅक्सीकारांक न्हू टोटल आमची जी लॉबी आसा पळय स्टेक होल्डर सीएमाच्या उतराचेर विश्वास कसोच घेवंक शकना कित्याक म्हणटा जाणा तूं सीएमानूच सांगलेले आपूण असेंब्ली काबार जावच्या पयलीं 7 तारखे पयलीं इश्यू हो सोडटलो म्हणून 7 तारखे पयलीं आयज पर्यंत तेणी सोडूंक ना कित्याक जीएमआराक तुमी जावय करून दवरला जीएमआराक जावय करून दवरला तुमी त्या खातीर हो इश्यू सॉल्व जायना आयज हांव आनी आमचे सगळे टॅक्सीकार जो मेरे सीएम हांगा येना तो मेरे आमी हांगाच्यान हालचे ना आमी खंयच वयचे ना कसल्यो मॅसेज्यो जाय जाल्यार पुलिशेक आमकां दाणे मारून आमी रेडी आसा रावपाक पण आमी हांगासले हालचे ना आनी हांगासले हालचे आनी एक बारीक रिक्वेस्ट परत एकदा सांगता हो आमदार येयला म्हणून सांगता जो कोण तो पीएसआय तेणी वायलन्स केले त्या पीएसआयक सस्पेंड करपाक जाय सस्पेंड करपाक जाय कसोच सोडचो ना पीएसआयक हांव कसोच सोडचो ना जो मेरेन ताका सस्पेंड करना तुमी तेणी जे एरोगन्सी दाखयल्या पळय बोटां दाखोवन दादागिरी करून त्या पीएसआयक सस्पेंड करपाक जाय ह्या आमदारा कडेन हांव मागता ह्या आमदाराक सीएमाकूय सांगचें कित्याक असो एरोगंट पीएसआय जेन्ना ओन्ली दादागिरी करता पळय त्या पुलिसांचेर सस्पेंड करपाक खूब दादागिरी कशें आसा इतले लोक आतां हांगासर सफर जाता तुमी सगळे सकाळच्यान पळयता सगळे 10 पासून हांगासर आसा आनी मुख्यमंत्री सादो आतां गोंयचो मुख्यमंत्री तो प्रत्येक फावटी आपल्या भाशणांत सांगता की आपण बारीक सामान्य लोकांचो मुख्यमंत्री म्हणून जाल्यार ह्या सामान्य लोकां खातीर हो मुख्यमंत्री एक डायलॉग करपाक येवं शकना हांव ताका आतां दिया म्हणना तूं फाल्यां टायमींग दी आमकां आमी डिस्कस जाता आमकां टायमींग दी सीएमान कितें केलें आनी बीजेपी सरकारान गोंयकारांक कितें केलां पुलिसांचे हात सगळ्यांचे हात कित्याक हे करता रे तुमची पोटां पडटा तुमकां सीएम देली कसो पावलो सीएमान हांगा येयला शिवाय आमी कशें रावचे ना आमी हांगा